कार थिवी लोबोवाड्यात एक घरान चोरी जाल्ली आसा. ज्या घर आहा त्या घराची ओनराची नात या नातेच्या बॉयफ्रेंडान ही चोरी केल्ली आसा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे घरान 1.85 CR कॅश आसले. जो नातीचो बॉयफ्रेंड आसा हे ताका खबर आसलें. तेणे घरान कोण नासली हो येयलो आनी जे कॅश आसले 1.85 CR ते घेवन फरार जाल्लो आसा. आनी जो ओनराक कळ्ळें की जे पयशे चोरीक गेल्या म्हणून त्याने सोमतेच कोलवाळी पुलीस स्टेशनाक कॉल केलो आनी हे दिली. पुलीस ऑन द स्पॉट पावले आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केली. जशी जशी इन्व्हेस्टिगेशन गेली तेन्ना पुलिसेक कळ्ळें कितें की घरान पयशे आसले म्हणून एका खबर आसलें म्हणून. तेन्ना सोमतेच कबीर प्रधान हो कलंगूटचो एका पुलिसांनी ताब्यात घेतलो इन्व्हेस्टिगेशना खातीर. तेन्ना त्याने सांगलें की आपूण जी चोरी केल्या आनी तेज्या वांगडा तेजो साथीदार एकटो आसलो कमलेश्वर म्हणून. तेकाय पुलिसांनी आयज अरेस्ट केल्लो आसा. आनी ह्या हितूंतले 1.85 CRांतले सद्या पर्यंत कोलवाळी पुलिसांनी 7 lakhs रिकवर केल्ले आसा. आनी जे एक्युजांनी बाकीचे जे पयशे आसा ते तरेन बी इन्वेस्टमेंट केल्या ती रिकवर करपाक पुलिसांची जो प्रोसेस आहा तो चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार.